काल तोरशा गावातली एक महिला जीव गमोवचो पडलो। आयज तांच्या घरान दुख्खाचो सागर पडला आणि अशा वेळाचेर हो दुख्ख किंवा हो एक्सिडेंट जावपाक सर्वस्वी जबाबदार ही जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटीन अत्यंत निष्काळजीपणान निग्लिजन्सपणान हो जो जंक्शन आसा तो करून दवरला। 2018 सालान एक भयंकर एक्सिडेंट जाल्लो आणि ते सगळे रॉड्स पडून खूब दोग जाणांची डेथ जाल्ली। त्या वेळा पासून आणि हे MVRचो रोड करता आसतना पासून वेळोवेळी आमी तांच्या नजरेक हाडून दिला। MVRन तो रोड करता तो अत्यंत निकृश्ट दर्जाचो आसलो म्हणून FIR सुद्धा रजिस्टर जाला आणि अशा परिस्थितीत ताणें हो रोड कंप्लीट करून दिला। आता हो सर्वीस रोड आसतना ताजे कडेन लक्ष न दिता हाडून ताणें हांगा तेकयला। सो ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हणून सर्वसामान्य लोकांक जीव वगडावचो पडटा आणि हो जीव आमच्या पेडण्याच्या लोकांचो वयता आणि ह्या सगळ्याचेर जर उपाय काडूंक जाय जाल्यार आतां आमी शांत बसून चलचे ना। आमकां खंय तरी रस्त्यार नाजाल्यार सरकारी अधिकारी जे कोण आसात तांकां जबाबदार धरून आमकां तांकां वटणीक हाडचें पडटलें आणि हांव सगळ्यांक उलो मारता आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक आणि सर्वसामान्य नागरिकांक की हो हायवे म्हणजे मृत्यूचो सापळो जाला। त्या मृत्यूच्या सापळ्याचेर आपल्या घरांतलो कोण जर वचूंक जायना आणि आपल्याक जर कोणाक दुख्ख जावंक जायना जाल्यार सगळ्यांनी भायर सरून ह्या रस्त्या खातीर आंदोलन करया। आणि आमचे जे जे कोण उलयला तेंच्यांनी सांगला एक हकनाक एका महिलेचो बळी गेलो थंय आणि अशे बळी कितलेशेच बळी गेले। म्हाका जर दिसता हांचेर एक मर्डर केस ह्या जे ऑथॉरिटी आहा तांचेर केस घालपाची गरज आसा तेन्ना ते वटणेर येतले। सादी म्हाका दिसता ही आमची तिसरी का चवथी फावट कितलेशेच आमचे सोशल एक्टिविस्ट येवन हांगा गव्हर्मेंटा कडेन विनवणी करता की बाबा हाचेर कितें उपाय करा आणि गव्हर्मेंट कित्याक अजून रावना आणि कितले बळी गव्हर्मेंटाक जाय हे आमकां तरी अजून कळपाक मार्ग ना। हो जो सर्वीस रोड आहा तो करपाक 4-8 दीस पुरो सर्वीस रोड करपाक आसा, फक्त तो रिपेर करपाक जाय आणि हांगा जर एक बंद केलो जर एक डिवायडर घालून आणि जर ती ट्रॅफिक सरळ थंय फुडें वचून जर जॉयन जाले हायवे जाल्यार तितलो तरी प्रेशर कमी जातलो आणि हे जे आज बळी वता आपल्या लोकांचे लोकल लोकांचे वता चडांत चड बळी ते तरी कमी जातले। तेन्ना गव्हर्मेंटान जर अजून जागे जावचे आणि बेगिनात बेगीन हाचेर एक्शन घेवची जाल्यार फुडल्या 1 म्हयन्यांत आमकां फुडें रस्त्यार येवन आमकां एज्युकेशन करचें पडटलें।